चिमला इंदिरानगर वाठारांतल्या रस्त्याचेर घातिल्ले बेकायदेशीर गाडे शुक्रारा पंचायतीन मातये भरवण केले। रस्त्यार घातिल्ल्या गाड्यांक लागून रस्त्याचेर येरादारी करपाक त्रास जातालो, ताका लागून 30 जूना पयलीं गाडे काडचे म्हणून पंचायतीन सगळ्यांक नोटीसी धाडिल्ल्यो, पूण गाडेकारांनी गाडे काडूंक नाशिल्ल्यान पंचायतीन पुलिसांच्या मदतीन रस्त्यार आशिल्ले बेकायदेशीर गाडे काडून ही कारवाय केली। गाड्यांचेर बेकायदेशीर घडणुके घडटाले देखून ही कारवाय केल्या। चिमला हेर वाठारांनी जावपी बेकायदेशीर घडणुकांची दखल घेवन कारवाय करतले अशी माहिती चिमलाच्या ग्राम विकास समितीचे समन्वयकान दिल्ली। एक्चुअली हे आमचे लॉंग पेंडिंग डिमांड आहले, कारण आनी कोणें गैरसमज घेवचे न्हू की आमी मुद्दम मायग्रंट्साचे म्हणून आमी काडला। पयले सुवातेर हांव एक BDC कन्व्हेनराच्या नात्यान हांवें कलेक्टराक स्वताक एप्लिकेशन केल्ल्या, कित्याक सेवरल नोटिसीस दिवन तांकां ते हालोवन आहले आनी इतले कंजेशन जाता की भुरग्यांक पासून इस्कॉलाच्या बसीक रावपाक स्टँड ना। तर हांवें रिक्वेस्ट केल्या कलेक्टराक की हिंगा पार्किंग खूब जाता, रातचे कंजेशन खूब जाता, ते बरे भाडे सगळे आहा ते इल्लीगल विदाउट एनी लायसन्सीस, मागीर न्हू आहलेले कामां जाता ह्या गाडयांचेर, इल्लीगल एक्टिविटीज चालू, माल प्रॅक्टिसीस जाता हिंगा। हे पासत हांवें एक कलेक्टराक लेटर केल्ले आनी आयज डेप्युटी कलेक्टरान आमचे ह्या उल्ल्याक आमकां हे केले आनी तेणेन आमकां एक इनिशिएटीव असो घेतलो की सगळे गाडे हांगाचे काडटले। इतलेंच न्हू, तुमी म्हणशात की फकत इंदिरानगरान आमी हे करतले, पूण सगळे जाग्यांचेर जंय इलिगलिटी चलता आमी हेजेर दखल घेतली। एज अ BDC कन्व्हेनर आय प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ चिंबेल that wherever there are illegalities of these type of shop owners, I will take action on them. The Deputy Collector requesting you, henceforward no licenses should be provided to the people on this road to Encroach. This is a very beautiful ancient chapel. It has blocked everything by these illegalities, and the name of the chapel is also getting spoiled because illegal things are going on like madka gambling and prostitution also, drugs also, everything is going on over here. So I am very grateful to the Sarpanch also and to its panel and to the collector for taking this initiative.